हांव एक ह्याच ग्रेटर भागातलो रहिवासी आणि एक म्हापशेकार म्हणून हांव हांगा येयलो कारण ही आमची बाबडी महिला एकटी झगडटा ह्या सगळ्यां कडेन। एक म्हणजे ही एरिया एकदम अशीर एरिया आणि तितून जो नवीन रोड केला तो रोड कटिंग हो कॉन्ट्रॅक्टर करता गुड्डू साहब लंगोटी आणि रोड कटिंग करता म्हणून रोड कटिंग करता आणि त्याच्या पोना PWDची पायपलायन आसा ती जवळ जवळ 250 घरांक हांगासल्या उदक पाणी पुरवठा करता। तर एका रस्तो कट करून तेजेर कंपाऊंड घालपाचें परमिशन कोणी दिले तो असो क्लेम करता की आपल्याकडे सगळी परमिशनां आसा। आमकां ऑथॉरिटीजांक विचारपाक जाय TCP डिपार्टमेंटाक म्युन्सिपालिटीक तुमकां हे सगळे ओके आसा की तुम्ही रस्तो कट करून परमिशनां दिवंक शकता तांकां अशी। TCP डिपार्टमेंटाच्या सगळे ऑथॉरिटीक आमकां विचारपाक जाय तुम्ही आता कवर करा तेजे एरिया ही तो रस्तो कट करून तो कंपाऊंड घालून लोकांक घेवपाक वचपाक सुद्दां हांगासल्यान मुश्कील जातलें आणि फुडें जर ही पायपलायन जर लिकेज जाली कितें जाली जाल्यार सगळे रेजिडंट्स इफेक्ट जातले। आणि दुसरी गोष्ट प्लॉट इतलो अशीर आसा तेणी आपल्या प्लॉटान भितून बांदकाम करचें आणि रस्त्यार हे बांदकाम करचें न्ही। हेजी म्युन्सिपालिटी कडेन जाप विचारला आणि आमी कावन्सिलरां कडेन जाप विचारला पण कावन्सिलर हे काय हेजी तेका जे डॉक्युमेंट्स दिला तेजी काय पडताळणी करनात। ते फक्त म्हणटात CO वील डिस्कस द मॅटर। हांव म्हणटा तुमी एज्युकेटेड कावन्सिलर जाल्यार तुमी तेका परमिशनां दिला ती पळया आणि तुमी कावन्सिलर म्हणून तुमी लोकांक कसो अडथळो निर्माण जातलो अशा गोष्टींक तुमी प्रमोट करूंक जायना। कोणीय मागीर तो आसूं न्ही तेजे खूब कॉन्टॅक्ट्स आसात आणि तो सगळ्यां कडेन बरो वेल कनेक्टेड आसा आमी अशें आयकलां। तर हांव रिक्वेस्ट करता म्युन्सिपालिटीक आणि कावन्सिलरांक आणि सगळ्या ऑथॉरिटींक की तुम्ही हांगा येवन पळयचे आणि लोकांचे हे अडथळे जातात ते दूर करचे। मॅडम एक्झॅक्टली हांगासर इश्यू कितें आमी पळयता की हांगा फाटल्यान एक डिगींग चालू आसा कन्स्ट्रक्शनाक लागून मेन मुद्दो कितें? एक्चुअली हांव 12 सुमार वयर सरलेले गाडयेचेर बसतात पळय जाल्यार हांगासर काम चालू आहा। एक 10 दीस पयलीं तेंच्यांनी पयलीं फावंडेशनाचें काम चालू केलेलें तेंच्यांनी तेन्ना बंद केलें म्युन्सिपालिटीन येवन तें काम बंद केलेलें आणि 10 दीस जाले आतां रस्तो नेवो तयार जाला हांगा 10 दीस जाले हे केला डांबर घातला रस्त्याक हॉट मिक्सिंग केला आणि आता तो रस्तो खणोंक लागलो। धाकटी आसलेली पळय ती फावंडेशन ते व्हडले करता रस्तो खणोंक लागलो सो ताका विचारलें तो म्हणटा म्हाज्या कडेन सगळी परमिशन आसा PDAची आसा आपल्या कडेन परमिशन म्हणटा रस्त्याक कांयच सेटबॅक ना बट तो रस्त्याक तो म्हणटा आपल्या कडेन PDAची परमिशन आसा। म्युन्सिपालिटीन रोड कटिंग परमिशन घेवंक ना तेणी प्लस तेणी हे घेवंक ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्सूय घेवंक ना म्युन्सिपालिटी कडल्यान। पुलिसांक आतां आपयलें म्हणपालें म्हाका आयज म्युन्सिपालिटी ओपन आसा सो म्युन्सिपालिटी पळोवन घेतली। म्युन्सिपालिटी कंप्लेन दिल्या अशें आयकलां की स्टॉप ऑर्डर टायपिंग चालू आसा आजून काय स्टॉप ऑर्डर पावोंक ना आमकां। बट आतां कितें म्हणटा तो आमी म्हणटा का पायपलायन आसा मेन पायपलायन पयलीं अशें खणलें तेणी पळय तेन्ना एकूच पायप दिसतालें आतां दोनूय पायपलायनां दिसता मेन पायपलायनां हांगा 250 लोक उदक पियातात। आतां तुमी म्हणटा इतकेच लोक कित्याक जाल्यार हे गुडू साहब लंगोटे म्हणून आसा तेजे 3 जाण चेडे आसा एकटो धाकटो चेडो हेजो हितून अटेम्प्ट टू मर्डराक भितून आसलेलो सो तांकां क्रिमिनल बॅकग्रावंड आहा तेंचो सगळ्या लोकांक धमकी दिता कोणी आमच्या भितून येयलो आमी सुद्दां आमच्या घोवाक इनवॉल्व करना कित्याक हे धमकी दितात मारूंक सोदतात तांकां आमकांच बायलांकूच पळोवन घेयना ओदो जाल्यार म्हाका सरावंड केली तेणी गाडी हांव हे करतना म्हाका म्हणपालो तुका कितें पयशे जाय हांगासर काम करता ते बंद करता म्हणून आमी तशी 2017 तेंचेर कंप्लेन घातलेली म्युन्सिपालिटीन तेन्ना कित्याक तेणी पत्रे घातलेले हांगासर आयर्न कॉन्क्रीट हे घातलेले आनी पत्रे घातलेले ह्या सेम एरियाक। मागीर 2018 थंयचे CEO म्युन्सिपालिटी CEOन केस हे केलेली फायनल नोटीस काडलेली की एक तर तुमी इलिगल एनक्रोचमेंट केला सो ताका नोटीस येयला फायनल नोटीस कितें काड म्हणून तेन्ना तेणी काडले आपुणूच काडले तेणी 2018 काडलेली। प्लस हांगा PWD इंजिनियरान रिमार्क मारला की हांगा मेन पायपलायन आसा सो कन्स्ट्रक्शन कांय करप ना म्हणून तरी तो कन्स्ट्रक्शन करता आणि विचारलें म्हणटा PWDन आपणाक सांगला म्हणून करपाक पूण PWDचो एकटोय कोण मनीस हांगासर ना हेका सपोर्ट करपाक हांगासर आणि तेंच्या कडेन कितें परमिशनूय ना PWDची। एक पाशे पायप फुटले सुद्दां कोणाच्या घरांक एक 10 लोकांक तरी उदक घेवचें ना एक मातसो कितें हे जालो कोणसो फुटलो जाल्यार आतां तो सारको करपाक आमकां तेचे कंपाऊंड वॉल तोडचें पडलें ते आमी काय तोडूं शकना सो ते 10 लोक हय तोडूंक दिवचोच ना तो मागीर आमकां कोर्टान झगडचें पडटलें सो आसा बांदता तेन्ना स्टॉप करप तेंच्यांनी बट म्युन्सिपालिटीचे अजून म्हाका स्टॉप ऑर्डर येवंक ना। तुम्ही म्युन्सिपालिटीक कंप्लेन केल्या रिटर्न कंप्लेन केल्या आतां
म्हणून अजून कोणतं येऊंक ना. अशें आयकलां की स्टॉप ऑर्डर टायपिंग चालू आसा म्हणून तेंचे, म्हणजे येवंक ना तेंची. आणि आता कितें विचारूंक गेले न्हू सामको आंगार येता. MI येयलो वदो म्युन्सिपालिटीचो, तेज्या आंगार गेल्लो तो. आनी एकटो कोण तरी येयलो तुमकां स्टॉप करूंक लायला म्हणपालो काम, बट तेजे आयकना जालें ते. तुमचे कडेन ऑर्डर बीन कितें येयला म्युन्सिपालिटीची? अजून येवंक ना, अजून टायप करता म्हणटा ते, अजून येवंक ना ऑर्डर स्टॉप ऑर्डर, कित्याक आमी रिटर्न कंप्लेन आतां दिल्या तेका. म्युन्सिपालिटीचे MI येवन इन्स्पेक्ट हय करून हय गेले. गेले. सो स्टॉप ऑर्डर टायपिंग चालू आसा पळय, स्टॉप ऑर्डर काडपाक.